तातूंत भितर निळकंठ बाबाचें चल्ली ना, आलेश बाबाचें चल्ली ना, हातूंत भितर कांय सरप्रायझींग ना. दोनी आलेश बाबांचें कांय चल्ली ना, तातूंत भितर कांय सरप्रायझींग ना. वेन्झी डेफिनेटली जरी एक जिखलो तरी तो अशे तरेन जिखला की वेन्झी कॅनॉट बी हॅप्पी, दुसरो वेन्झी हरलो. उल्हास बाब तुयेकराची तीच परिस्थिती, जे स्वताच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान झेडपी आशिल्ले तो सुद्दां तांकां राखप शक्य जालें ना. आनी क्रूज सिल्वाची परिस्थिती जी आसा ती सिमिलर आसा. ते आपूण ज्या जाग्यार आमदार आसात थंय सुद्दां ते दुसरे नंबरार आहात आनी सायजेबल गॅप आहा. लौकीक बिफोर वी क्लोज, वाय इज गोविंद बाब गावडे इन दीस कॅटेगरी? गोविंद बाब गावडेक पिरोळ्यांतल्यान 3 कॉन्स्टिट्युएन्सी लागतात झेडपी. जुनान तांकां मंत्रीपदा वयल्यान काडलेलें आनी ते हे BJPन हे अलायन्स कंटिन्यू केले झेडपी खातीर. तेन्ना तेंच्यांनी वेलिंग पिरोळ आहा तो सीट MGPक दिलो, पण 2 आपल्या कडेन दवरले, कुट्टी आनी बेतकी खांडोळा. कुट्टी आपल्या कडेन दवरलो, थंय MGPन बंड केले. तरी आसतना BJP मॅनेज्ड सारके तेंच्यांनी सीट काडलो तो. कारण फोंडे वटेच्यान न्हू, फोंडे आमदारकू लागता, फोंडेचे लिडर त्या खातीर वावुरले. आनी दुसरो सावयवेरें गांव, पण थंय थंय सावयवेरेच्यान तितलो परफॉर्मन्स जाला असो म्हणजे आयकूं येता. अजून आमकां वाडोवपाचे येवपाच्या डिटेल जाला असो दिसना. सो थंय मातशें अनहॅप्पी. बेतकी खांडोळा जो तेज्या खातीरूच हो सीट BJPन आपल्या कडेन दवरलेलो, तेजोच कॅन्डिडेट समरेश जो आहा तेज्या खातीर ताका ऑलमोस्ट 2000 मतांनी इंडिपेंडंटान हरयलो. इंडिपेंडंट एक्चुअली ते सगळे MGP बरोबर काम करपी पयलीं तेंच्यांनी भायर सरोन रिबेल जावन ते सीट मेळना एलायन्साक म्हणून कॉन्टेस्ट केल्ले, ते जिखले. आनी तिसरो वेलिंग पिरवळ हो चडसो मडकय पडटा, एक गांव पिरवळचो, थंय MGP जिखला. सो हे सगळी कॅल्क्युलेशन पळयल्या उपरांत तेजें अस्तित्व खंय तरी धोक्यान येता. म्हणून एक्चुअली त्या खातीर दुखी आसा ह्या कॅटेगरीक तुमी घाला.